विकासाचो ध्यास घेतिल्ले आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांकां सरकाराचो पूर्ण तेंको आसा। मये मतदारसंघातले महत्वाकांक्षी प्रकल्प पुराय करपाक सरकाराचे तांकां पुराय सहकार्य आसा आनी हाचे फुडें आसतलें, अशें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें। आमदार प्रेमीन शेठ हांच्या वाडदीस सुवाळ्याक तांकां बरपी भेटयतना मुखेलमंत्री उलयताले। मंत्री, आमदार, राजकीय फुडारी आनी हजारांनी बरे मागपाचे हजरेंत बुधवारा राती आमदार शेठ हाचो वाडदीस उमेदीन मनयलो। प्रेमेन शेठ हांचो राजकीय फुडार परजळीत आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। ह्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी मये मतदारसंघाचे उदरगतीचे उजवाड घालपी विकास खाता ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण केलें। आमदार प्रेमेंद्र शेठ यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आणि समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ताका वाढदिवसाच्या उडवणीत परबी भेटयता। फाटल्या कंटिन्युअसली 4 वर्सां आपलो वाढदिवस मनयता आसतना दर वर्साक आपूण केल्ल्या कामाची पुस्तिका लोकांच्या समोर दवरता। आमी पळयता की आमदार म्हणून निवडून येयल्या उपरांत आमी कटिबद्ध आसता लोकां खातीर आपूण कितें विकास केलो दर वर्साक ताची पुस्तिका लोकांक दिवप गरजेचें। आजकाल लोकूय बी तितकेच हुशार आहा, तुवें कितें केलें काय म्हणून विचारतात। फाटलीं 4 वर्सां आमदार हातूंत केलें कितें? प्रेमेंद्र शेठ खूब बरें करता की आपल्या त्या निमित्तान बर्थडेच्या निमित्तान आपूण कंटिन्युअसली कितें कामां केलां हाचो रिपोर्ट लोकांक दिता, म्हणपाक काय हरकत ना। ताच्या खातीर तेणी फाटले इतके 279 प्रोजेक्ट ल्हान मोठे धरून आपल्या मतदारसंघा खातीर केले। त्या खातीर तेजे लेटर सगळ्या जाणांनी चालू या मतदारसंघात खूपशा वेगवेगळ्या कामाच्या उद्घाटनाक म्हणा किंवा फाउंडेशन्स म्हणा येवप जाता। मये मतदारसंघ सातत्यान भारतीय जनता पार्टीचेर मुळापासून सगळ्या जाणांचो प्रेम आसा, तितकोच प्रेम हो प्रेमेंद्र शेठीचेर आसा। हो मोग असोच आनीकूय वृद्धींगत जावचो। मये मतदारसंघात विकासाच्या बाबतीत आमच्या सरकारान खंयसरूच कमी करूंक ना, हाज्याय फुडें कसल्याच पद्दतीची कमी जावची ना। या मतदारसंघातले विशेष प्रोजेक्टांच्या बद्दल जर उलोवपाचें जाल्यार आसत जाल्यार ताका आमी सप्तकोटेश्वराचें मंदिर घडे कदाचित लोकां मंडळाने देवूळ ते रिनोवेटूच केला, पण एका हिस्टॉरिकल म्हत्व आसा। छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलेलें देवूळ जे आमी म्हणजे परत एकदा म्हणजे लोकार्पण करपाचो योग हो हांव मुख्यमंत्री तो आमदार आनी बाब सुभाष फळदेसाय आर्कोलॉजी मिनिस्टर हे आसतना करपाक मेळटा, हो खरोखरूच म्हणजे आमच्या खातीर खूप महत्वाचे आसा। प्रेमेंद्र शेठ ही अशी व्यक्ती आसा जेणे सदोदीत आमी तांचो आतां एआयचो व्हिडिओ पळयलो, पण तो पळयल्यानंतर आमच्या सगळे लक्षात येता की तांच्यांनी ज्या तरेचो विकास डेव्हलपमेंट ह्या मतदारसंघा भितर केल्लो आसा आनी हो करता आसतना आपले पांय जे आसा हे अजुनूय जमनीर दवरल्या। 22 निवडणूक जिखल्यानंतर आतापर्यंत सामान्य भशेनूच रावप आणि कार्यकर्त्यांक तितलोच प्रेम दिवप हे त्यांच्या वागणुकेंतल्यान आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा। आज तांचो वाडदिवस, ताका शुभेच्छा दिवपाक आमी सगळे हांगा उपस्थित आसात। आमी देवा कडेन मागुया की तांकां बरे तरेचे आरोग्य देवान दिवचें आनी ह्या मतदारसंघाची सेवा जी आसा ही परत एकदा 2027 त्यांच्या कडल्यान करून घेवपाक लागून सगळ्यांनी सहभाग दिवचो, सहकार्य करचें। म्हज्या दक्षिण गोंयच्यान हांव सगळ्या आमदारांच्या तर्फे, सगळ्या मंत्र्यांच्या तर्फे प्रमेश भाईक हांव खूब खूब मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता। तांचो वाडदिवस जो आसा तो आमकां सगळ्यांक संपूर्ण गोंयाक उत्सुकतेचो, कारण प्रमेश भाईचे जे सादेपण आनी निर्मळपणान जी लोकांची सेवा आसा आनी खरे भावनेन जे श्रद्धेन हे काम करीत आसा, ह्या मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास जावचो हाचे खातीर मोठे प्रकल्प आणि बारीकांतले बारीक प्रकल्प आणि साध्या घरांतल्या मनशाच्या धरून पासून आमच्या मोठ्या मनशाच्या म्हणजे कसलोच भेदभाव करिनासतना एक सगळ्यांक पावपाचे अशें एक व्यक्तिमत्व आसा। गोरगरिबांच्या कल्याणा खातीर आणि चड करून आपल्या ह्या मतदारसंघाच्या विकासा खातीर एखाद्या मंत्र्याचे काम जायना जर जाल्यार ताच्या समोर मेजार बसून मेजार थापड मारपी प्रवीण भाई आम्ही पळयला आणि आमच्या धाकट्यातल्या धाकटे जांकां आमी म्हणटात की संपूर्ण खंयचोय बारीकाचो बारीक मनशाच्या फाटीचेर हात दवरून एक विश्वासाचे आणि एक म्हणजे ताका मुखार काडपाचे एक आश्वासीत असे व्यक्तिमत्व म्हणजे प्रवीण भाई। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।